बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. जुवाच्या शिव वर्तमानान 24:4 वोल्ट 10 जेजून तिका पोलतिपात केलो. देवाची देणी कसली तें तुका गमलोलें आनी म्हाका इल्लें पियोंक दिशी अशें तुका म्हणटा तो कोण तो तूं जाणो आसली जाल्यार तूंच ताचे कडेन मागतली आसली. भावार्थान मागलोलें देव आमकां सदांच दिता. आमी मागता ताचे वोन सुबेज दिता. आमी फक्त भावार्थान ताच्या पांयासरशीं वचूंक गरज. भावार्थान ताच्या पांयाशीं आयिल्ल्यांक तुमकां सगल्यांक मोगाचो येवकार. विशय तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों. मागात आनी तुमकां मेळटलें. सोदात आनी तुमकां गावतलें. दारार मारात आनी तें तुमकां उगडटलें. कित्याक मागता तांकां मेळटा. जेजू आमच्या सरवंडारा आमी तुका नमस्कार करता. जेजू आमच्या इश्टा तुका नमस्कार करता. जेजू आमच्या भावा तुज्या नांवाची किर्ती गायता. जेजू आमच्या गवंड्या आमी तुज्या पांयां पडटा. हे वेळार उंड्याच्या रुपान आयलोले जेजूक नमस्कार करुया. नमस्काराक गीत गावया. R21. जेजू तू लागींच आसाय. जेजू तू फाटल्यान फुडल्यान. जेजू तू म्हजे वाटेर. जेजू तू सगले भोवतीन. जेजू तू म्हज्या आत्म्यान. जेजू तू मनांत काळजान. तिकाण कर तुज्या मोगान. सदां काल म्हाका सांबाळ. जेजू तू म्हजो जीव प्राण. जिणेचो एकूच स्वार. प्रितीचो मोगी म्हजो. म्हजें सूख पृथ्वीर स्वर्गार. जेजू तुवें भावार्थाची देणी आमकां फावो केल्यान. पूण जायते फावट आमचें मागणें आमी करूंक जाय म्हूण केलां. भावार्थ आमच्या जिवितांत उणो जायत गेला.
आनी जेन्ना मागलोलें आमकां फावो जायना मेवना तेन्ना आमी निराशी जाल्या. तुजेर लेगीत शीण केला. आमच्यो गरजो तुज्या हातान दवरूंक आमी विसरल्या. तुजेर आदाराचेर पातयोचे सुवातेर ह्या त्या मनशांचेर पातयेल्यांत. धर्मदूताच्या इतिहासान 23:19 अशें म्हणटा. म्हणटच जिवीत बदलून तुमी देवा चडशीं परतून येयात. हे पोरी तुमच्या पातकांचें बोगसणें तुमकां मेळटलें. पातकांचें बोगसणें आमकां मेळून घेवंक गीत गावया. आय-फाय. हांव तुजो इबाडलो पूत, म्हजी वाट पळयत आसलोय. म्हजें पापण उपकारपण दयाळ काळजान विसरलोय. हांव तुजो इबाडलो पूत, म्हजी वाट पळयत आसलोय. म्हजें पापण उपकारपण दयाळ काळजान विसरलोय. घर सोडून हांव वेचना, तुजी वेळ हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना. तुजो मोग विसरचो ना. घर सोडून हांव वेचना, तुजी वेळ हांव सोडचो ना. तुजो मोग विसरचो ना. तुजो मोग विसरचो ना. जेजू, आमचे सवें कितें घडटा आनी आमकां कितें जाय तें तूं जाणो. कितलेच फावट आमी मागिनासतना लेगीत तुवें आमकां जाय तें दिलां. आमी तुका दिनवासता. आनीक मागलोलें तें आमकां फावो केलां आनी हे वरवीं तुजेर आमचो बावाट वाडला. तूंच आमचो आदार आनीक बरवोसो जाला. सोम्या, जायतीं बरेपणां तुवें आमच्या जिवितांत फावो केल्यात. देखून आमी तुका आर्कां दिता आनीक दिनवासता. स्तोत्र
139 वोल्ट 14. म्हजें सैम म्हणल्यार एक अजेप. सगलीं तुजीं कर्तुत्वां अजेपाचीं. ताचे खातीर तुका दिनवासता. हे आमच्या जिविता पासत आमी तुका दिनवासता. हें आमकां मागिनासतना तुवें फावो केलां. आर्कां तुका जेजू, दिनवास तुका जेजू. हालेलुया, 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 हालेलुया. आनी गितांतल्यान तुजी मोहिमा गायता. गीत घेवया तूंच म्हजो सोमी. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव. वाकाळणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजनार, तूंच म्हजो दोनी. वाकाळणी तुका काळजांता. तुझी उजवाड म्हजो सांडलोल्या आला शिरो. विस्वास म्हजो तुजेर देवता. तूंच जेजू किल्लो म्हजो. मोगनानीक तुजे वसलो. धांवून तुजे सोशी येता. तूंच म्हजो आदार, तूंच म्हजें बळ. वाकाळणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो आसरो, तूंच म्हजें सूख. वाकाळणी तुका काळजांता. तूंच जेजू सांगात म्हजो. वायट वेळार आदार तुजो. गोपान तुज्या संतोषींतलो. तूं जेजू राय म्हजो. कुर्बेचो सोमदीर कसो. तारूक म्हज्या जिविताचो. तूंच म्हजो सोमी, तूंच म्हजो देव. वाकाळणी तुका काळजांता. तूंच म्हजो रोजनार, तूंच म्हजो दोनी. वाकाळणी तुका काळजांता. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबीं रावया. सुवाचें शिव वर्तमान. 14 वळी 7 ते 14.
तुमकां म्हजी ओळख आसली जाल्यार म्हज्या बापाची ओळख तुमकां आसतली आसली. आतांच्यान तुमी म्हाका वळखतात आनी तुमी ताका देखला. फिलिपान ताका म्हणलें, सोम्या आमकां बाप दाखय, इतलेंच आमकां पुरो. जेजून ताका पोलतीपाट केलो. फिलीप, इतलो वेळ तुमच्या सांगाती आसून आनी अजून तुमी म्हाका वळखनात? जीं कोण म्हाका पळयतात तीं म्हज्या बापाक पळयतात. तर आमकां बाप दाखय अशें तुज्यान कशें म्हणूं येत? हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा म्हूण तुका बाबाटना? जें कितें हांव तुमकां सांगतां तें हांव म्हजेच ओस्तोंगी उलयना, पूण म्हजे सोवें आसा तो बाप आपलीं कर्तुत्वां करीत आसा. म्हजेर बाबाट धरात. हांव बापा सोवें आसा आनी बाप म्हजे सोवें आसा. कर्तुत्वांत लागून तरी बाबाट धरात. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगतां, जीं कोण म्हजेर बाबाट धरतात तीं हांव करतां तीं कर्तुत्वां आपुणूय करतलीं आनी तांचे परस श्रेश्ठ कर्तुत्वां करतलीं, कित्याक हांव बापाशी वेतां. तुमी म्हज्या नांवान मागशाय तितलें हांव करतलों आनी अशी पुता सोवें बापाक मोहिमा मेळटली. तुमी कितें म्हजे नांवीं मागशात जाल्यार हांव तें करतलों. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. देवाच्या उतराचेर इल्लोसो नियाळ करुया. इटालियाचे सांत जिता 12 ते 48 वर्सांचे पिरायेर पर्यंत एका घरान सिर्विदोर कशें वावुरतालें. आपल्या ल्हानवीक स्वभावांतल्यान ताणें सगल्यांची काळजां जिखून घेतलीं. आपलो पागार ते गोरिबांक आनी दुर्बळां खातीर खर्चूंक आपुणूच जायते पावट उपाशी रावताले. जिता मेल्या उपरांत तिचे विनोवणेन जायत्यो मिलाग्री जाताल्यो. हे खातीर तिका 1696 वर्सा सांताचो मान फावो जालो. लोक सांत जिताक फुडें घालून आपली मागणी जेजूताय उबारतात. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 20 वर्सो वळसो. पूण तुमी मागणें करतात तेन्ना तुज्या खासगी कुडांत भितर वच आनी दार धांपले उपरांत थंय गुपीत आसत्या तुज्या बापाक मागणें कर. आनी जो गुपीत केल्लें पळयता
तो तुजो बाप तुका इनाम दितलो. जेजून आमकां आमच्या बापा हें मागणें शिकयलां. आपल्या बापाक लागीं येवन हें एक हातयार ताणें आमकां दिलां. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 26 वळ 24 ते 26. देखूनच हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या जिवा खातीर कितें खावचें पियोवचें वो तुमचे कुडी खातीर कितें न्हेसचें पांघरुचें ते विशीं हुस्कें नाकात. जेवणा परस जीव आनी न्हेसना परस कूड व्हरती न्हय. वाऱ्यावेल्या सुकण्याचेर नदर मारात. ती वोपिनात लुविनात आनी कोडेय भरिनात, तरी तुमचो स्वर्गीचो बाप तांकां पोसता. तुमी ताचेवून अदीक मोलाची न्हय तर? जनावरांक आनी सुकण्यांक देव पोसता आनी राखता जाल्यार तुजो देव तुका राखचो ना? तुजो देव तुजें मागणें आयकोचो ना? आमी वायटोवी जावनूय दुसऱ्यांक बऱ्यो वस्तू दितात जाल्यार बरेपणान भरलेलो आमचो देव आमकां बऱ्यो त्यो वस्तू आनी आमी मागलोलो उपकार फावो करचो ना काय? आमी फक्त देवाच्या उतर आयकून आमच्या जिवितान जिवूंक जाय. तेन्नाच की आमकां जेजू म्हणटा, म्हजे नांवी मागशात तितलें हांव करतलों. जेजू करीत आसा, आमी फक्त भावार्थ धरूंक जाय. जेजून आमकां आपल्या बापाची ओळख दिल्या. जीं कोण बापाक वळखतात तीं जेजूक सदांच लागीं आसात. जेजू बापाचो रूपकार हें आमकां खूद जेजून दाखोळ करता. मातेवाच्या शिव वर्तमानांत 11 27 वळ. सगळें म्हज्या बापान म्हज्या हातांत घाल्लें आसा आनी पुताक कोणूच पको वळखना बगोर एकलोच बाप. तशेंच बापाक कोणूच पको वळखना बगोर एकलोच पूत. आनी जांकां पूत आपल्या कुशीन बाप दाखोवन दीत तींच मनशां. भावार्था वरवीं बाप पुता सोवें आनी पूत बापा सोवें दिश्टी पडटा. जेजून ताका म्हणलें, म्हाका पळयलय म्हूण तूं भावार्थ धरताय. पळयनासतना भावार्थ धरतात तीं खरेंच सुभागी. जायतीं जाणां सातां भोगतांक फुडें घालून जेजू लागीं मागतात. आमच्या आवय बापायनी आमकां सातांची ओळख दिल्या. हीच ओळख आयज आमी आमच्या भुरग्यांक दिवंक जाय. सांत जावन आसात मोदेस्ती आमचे आनी जेजू मोदें. आमचें मागणें जेजूक सोवें पावूं. तेर्साचें मागणें आमच्या घोराब्यांत सदांच करचें. आनी जेन्ना भावार्थान सांगाता एक समुदाय कसो मागणी करता
तेन्ना देव अदीक आमचें मागणें आयकता. गीत गावया B6. तूं म्हाका सोमया हाक मारूं नाका म्हज्या बापाची सदांच खोशी कोर सदांच खोशी कोर आयक म्हजी उतरां चल ताच्या मार्गार अशें तुजें घर कोडपार बांदून काड कोडपार बांदून काड सोमया तुजी उतरां सासणेक जिविताची सोमया तुजी उतरां सासणेक जिविताची आयक देवा उतर घे तुज्या काळजान उतराक पाळो दी बापाच खोशी कोर बापाच खोशी कोर जोर अशें करशी तूं कोरेंच बागी कोरी जाणवाही कोरी वडवीकीच कोरी वडवीकीच सोमया तुजी उतरां सासणेक जिविताची सोमया तुजी उतरां सासणेक जिविताची जेजू म्हणटा, तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों. ही आमची क्रिस्ती जिवितांत वाडत वचूंक आतां आमची मागणी देवा मुखार दवरुया. दर एका मागणे उपरांत आमचो जबाब जावन दी. गावून करुया. दयाळ बापा तुज्या भुरग्यांची मागणी आमची काकलूट कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी
जेजू भाशेन पोरजेची सेवा करूंक पोरजेक जेजूचो मोग अनुभवूंक तांकां बापाची कृपा मागुया. जबाब. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गागलूट कर. आमी करता त्यो बऱ्यो करण्यो मनशाक दाखोवच्याक मन न्हय, पूण गुप्ती करून बापाची मजुरी जोडून घेवंक बापाची कृपा मागुया. जबाब. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गागलूट कर. गोरदार नासलोल्यांक, अनाथ जालोल्यांक आनी कोश्टवतल्यांक जेजून जोडून घेतलोलें सुबा जिवीत मेळ्ळ्यार पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. जबाब. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गागलूट कर. तुमी म्हज्या नांवान मागशात तितलें हांव करतलों. आमच्या तरणाट्यांनी आनी भुरग्यांनी कोश्टां वेळार निराशी जायनासतना जेजू लागीं मागूंक बापाची जाणवाय तांकां मागुया. जबाब. दयाळ बापा तुझ्या भुरग्याची मागणी आय. आमची गागलूट कर. बापा, आमी तुजे आपुरबायेचीं भुरगीं. कशी जेजूची आज्ञा आमच्या जिवितांत पाळूं आमचें आयतें मन आनी काळीज बापाक उबारून तेच जेजून शिकयलेलें मागणें धीर घेवन म्हणुया. सगळीं दिमी घालुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें रायज आमकां येवं. तुजी गोची स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आयज आमकां दी. आनी आमी आमचेर चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस. आनी आमकां तारणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.